सेजा गोवा कंपनीन पगारा खातीर हात वयर केल्ल्यान कामगारांचेर आकांत आयला. मुख्यमंत्र्याकडे धाव घेवन तांणी आदार मागला. एकूच रिक्वेस्ट सांगले की जेन्ना सेजा कंपनीन जेन्ना स्टेटमेंट केलो की आपणाकडे आतां खंयचीच बँक लोन दिवंक तयार ना आपणाक, जाल्यार आपूण तुका खंयचो पगार घालतलो अशें जेन्ना सांगलें तेन्ना आमकां आनी भंय दिसलो. आमी सांगलें सीएमा, पळय सर, तूं आमची एक रिक्वेस्ट आसा, जर तर तूं जे डम जे आसा तें आमी ऑक्शन करचें हे 3 म्हयन्या भितर जातले. जर हे 3 म्हयन्या भितर जातले जाल्यार तूं कंपनीक सांग टील डिसेंबर पर्यंत तूं कांय डिसिजन घेवं नाका. हे जे डम जो व्हरतलो त्या पयशांनी आमकां पोसूं येता. जे बाकीचे कितकेशेच कामदारांक काडलेले आसा तेवूय तेणें थंयसर घालूं येता आनी तांकां. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग प्रकरण सुप्रीम कोर्टात, मात ई ऑक्शन डम पॉलिसी ऑक्टोबर मेरेन चालीक लागतली. म्हाका खंयच्या ना खंयच्या कंपनीचे येता. हांव सगळ्या कंपनीक सांगपाक सोदतां, मायनीचो लिजाचो मॅटर हो सुप्रीम कोर्टान सब ज्युडिशियल आसा, तेजेर हांव कांयच उलोवंक शकना. बट डेफिनेटली हांव एक सांगूंक शकता, ते ई ऑक्शन आनी डम मायनिंग्स हे सगळे विशय जे आसा हे लिगल ओपिनियन घेवन आमी जाता तितके बेगीन ऑक्टोबर पर्यंत आमचो सोडोवपाचो विशय आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी कोणाकूच रिट्रेंच करचें न्ही किंवा VRS दिवची न्ही, आनी त्या खातीर तेंच्यांनी ताका कंटिन्यू करचें. रेल्वे मंत्री पियुष गोयल म्हणटा मायनिंग इशू कायद्यानूच सुट्टलो. We are very committed to solving the mining issue. Honorable Chief Minister has had several meetings with our leadership in Delhi. He has had several meetings, I think also with the Honorable Prime Minister on this issue. It's a very difficult issue which has to be resolved within the framework of the law, and yet recognizing the special situation in Goa. And the legal department of Goa and the Law Ministry in Delhi are working together to see how we can find a solution, given the fact that the Honorable Supreme Court had earlier ordered that all natural resources of this country have to be auctioned. This was the order in the wake of the massive Colgate scam that the Congress and UPA had indulged in which they had given away large number of mines to select parties. But Goa has a very peculiar situation where mining has been going on for several years. These are not any new mines. So we have to find a solution within the ambit of the law, recognizing and respecting the Honorable Supreme Court judgment and the unique position of Goa. We stand committed to finding a solution. We will work with the Goa government, but we will also need to respect the law of the land. Bureau Report, Prudent.